नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत परतून एकदा येवकार. अंतराळात वचप म्हणजे एस्ट्रॉनॉट जावप हे कितले डिफिकल्ट आसा हे खूब भुरग्यांनी म्हाका सांगलें. कितलेशा भुरग्यांक आमी विचारतात तेन्ना भुरगीं म्हणटात म्हाका पायलट जावंक जाय, म्हाका एस्ट्रॉनॉट जावंक जाय अशें म्हणटात. पण इज इट रियली पॉसिबल? कितलीं भुरगीं एस्ट्रॉनॉट खरी जातात, कितलीं भुरगीं खरी पायलट जातात. इंजिनियरींग, मेडिकल, MBA हे सगळे खूब जाण जातात. थोडे त्रास काडल्यार शक्य आसा. पण खूब त्रास काडल्यार सुद्दां एस्ट्रॉनॉट जावप शक्य आसा काय? कितें दिसता तुमकां? तेच प्रश्न म्हजे कडेन विचारपाक हांगा थोडे आमचे यंग एस्ट्रॉनॉट्स आयिल्ले आसात. फ्युचर एस्ट्रॉनॉट्स आमी तांकां म्हणया. मडगांवच्या विद्या विकास अकॅडमी हे स्कुलांतल्यान थोडीशीं भुरगीं ऑल द वे फ्रॉम मडगांव हे करियर गायडन्स सेशन अशें आमी म्हणया एस्ट्रॉनॉट कशें जावप हे डिस्कस करपाक म्हाका मेळूंक आयिल्ले आसात. पयलीं तांची वळख करून घेवया. हॅलो, म्हजें नांव कॅरी रॉड्रिक्स आनी हांव 7वेक शिकता. म्हजें नांव कार्तिक हेदे आनी हांव 6वेक शिकता. म्हजें नांव रौनक कामत आनी हांव 7वेक शिकता. म्हजें नांव सिया गोडगे आनी हांव 6वेक शिकता. म्हजें नांव त्रिशा नायक आनी हांव 6वेक शिकता. सगळ्या भुरग्यांक वेलकम आमच्या अंतरिक्ष अप एंड अवे ह्या प्रोग्रामान भितर. सो सगळीं तुमी हांगा एकूच कामा खातीर आयिल्ले आसात, बरोबर न्ही? सगळ्यांक कितें जावपाक जाय? एस्ट्रॉनॉट. दिसता तुमकां खरें जातलें म्हणून तुमी एस्ट्रॉनॉट? हय. इज इट सो इजी? नो. इट इज नॉट सो इजी. पूण जर जिद्द आसा जाल्यार जावंक जाता. ओके, थोडेशे लोक आसात जांणी जिद्द ही केली आनी ते एस्ट्रॉनॉट जाले. तुमी तांकां सगळीं वळखतात. कोण पळोवया सांगात? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, नील आर्मस्ट्रॉंग, कितलेशे लोक आसात. कमी नात पूण आसात. ओके, हांच्या भशेन जर तुमकां जावपाक जाय जाल्यार तें सोंपें ना. ओके, इट इज लिटल हार्डवर्क करचें पडटा. आपले एक दृढ निश्चय म्हणटा तो आसचो पडटा. ओके, सुरवातीच्यान आमी सुरवात करया. म्हाका थोडें जें खबर आसा तें तुमकां हांव सांगता. तुमकां तें डेफिनेटली ताजें कितें तरी मदत मेळटली. ओके, इन युअर पाथ ऑफ लायफ. तर सुरवातीक आमी पळोवया अंतराळात भायर वता कितें तें. अंतराळात भायर 2 तरेची मिशन्स वतात. ओके, एक अनमॅन्ड असतात, रॉकेट्स, सॅटेलायट्स स्टडी खातीर वतात. एक मॅन्ड मिशन आसात जातून एस्ट्रॉनॉट्स वतात आनी कॉस्मोनॉट्स वतात. कॉस्मोनॉट हो शब्द रशियन केल्लो आनी एस्ट्रॉनॉट हो शब्द अमेरिकन केल्लो. अर्थ एकूच आसा. कॉस्मो म्हणजे युनिवर्स, कॉस्मोनॉट म्हणजे जो अंतराळात वता. युरी गागारीन बी आयकलां न्ही, फर्स्ट मॅन टू गो टू स्पेस. ही वॉज कॉल्ड cosmonaut, not astronaut, because he was a Russian आणि काय ना तातून. आणि all the other people who go, Neil Armstrong and all, are called astronauts. Okay, astro म्हणजे स्टार आणि astronauts म्हणजे स्टारांकडे वचप. आता अंतराळात तुम्ही वचपाक सोदतात, करियर करपाक सोदतात. फक्त तुम्ही 1-2 दीस थंय वचून भोंवणी मारून येवचे ना. तुम्ही लायफ करियर थंय करूंक सोदतात. तर थंय परिस्थिती कितें आसतली अशें दिसता? सांगात पळोवया. थंय उदक नासता. ओके, थंय ग्रॅव्हिटी नसता. ओके, आणि खावपाक कांयच खावपाक मेळना. खंय दुकान ना थंय की भायर वचून तुमी शटलांतल्यान कितें मीठ कमी पडलें वचून हाडलें, तशें जायना थंय. ओके, सगळी तयारी करून वचचें पडटा, बरोबर? सो इट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट थिंग टू गो टू स्पेस. आनी स्पेसान वचपा खातीर तुमकां तयारी आतां करची पडटली. आतां तुमी स्कुलार आसात सगळीं. ओके, तर तुमी स्कुलान एक काम करपाक जाय. खूब त्रास काडून हार्ड वर्क करून शिकपाक जाय. स्टडी करपाक आवडटा सगळ्यांक? हय. शिकतात बरी सगळीं? पूण यू हॅव टू बी व्हेरी इंटेलिजंट वेन यू आर अ स्टुडंट. ओके, खूब स्टडी करपाची तुमकां कॅपॅसिटी आसपाक जाय, इंट्रस्ट आसपाक जाय. कित्याक स्पेसान वचून खूब डिफिकल्ट काम करचें पडटात. ओके, दुसरें म्हणजे तुमी खूब एक्टीव आसपाक जाय. स्पोर्ट्स आवडटा तुमकां सगळ्यांक? हय. कसले स्पोर्ट्स? बॅडमिंटन, बास्केटबॉल. ओके, हॉकी. सगळे तुमकां जे एक्टीव स्पोर्ट्स आसात, एक्टिविटी जाय, भरपूर तुमी आंग हालोवपाक जाय आनी तुमी फीट रावपाक जाय. कित्याक फीट रावपाक जाय? भायर कितें हॉकी मॅच खेळपाची आसा, बॅडमिंटन मॅच खेळपाची आसा, मून वर्सेस अर्थ? कित्याक तर सांगात पळोवया. थंय कमी ग्रॅव्हिटी असतकीर चलपाक बी डिफिकल्टी जाता. तुम्ही नॉर्मल हांगा जे करतात न्हय ते तुमकां कांयच थंय करूंक जायना. ओके, तुमी एक हांगा अशी चॉकलेट हातान धरली, अशी तोंडान उडयली जाल्यार सुद्दां ती पडची ना तोंडान. थंय ग्रॅव्हिटी ना. ओके, इट इज अ डिफरंट वर्ल्ड देर आनी ताजी तुमकां फिजिकली तयारी आसपाक जाय. तें लायफ वेगळ्या तरेचें आसता. तुमच्या बॉडीचेर परिणाम जातात, इफेक्ट जाता आनी तुमकां त्रास जातात. ओके, यू हॅव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आफ्टर कमिंग बॅक फ्रॉम स्पेस. हेच खातीर स्पेसान वचपी लोकांची बॉडी खूब फीट आसपाक जाय. ओके, तें एक जालें. माजर पळयला तुमी? जेन्ना वयल्यान उडयतात ते केन्ना फाटीर पडटा? सदां सरळ पडटा. कित्याक ताजी बॉडी फीट आसता, सपल आसता, फ्लेक्सिबल आसता. अशें तुमी जावपाक जाय माजरा भशेन. ओके, फुडें कंप्युटर्स आवडटा?
गेम्स खेळटात हय ओके आणि इंटरनेटार बी करतात कितें चॅटिंग बी फेसबूक बी पुरो इतले असल्यार पुरो आनी व्हडली गरज ना कंप्युटर इंजिनियर जावपाची गरज ना कंप्युटर सॉफ्टवेअर हातून तुमकां खूब इंटरेस्ट आसपाक जाय कित्याक तर स्पेसांतली सगळीं कामां कशी कंट्रोल जातात सॉफ्टवेअर सॉफ्टवेअरान कंप्युटर्स सो कंप्युटर नॉलेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू गो टू स्पेस इज ऑल दिस डिफिकल्ट No. हे नॉर्मल आसा जे आमकां कोणाकूय आसूंक शकता सो दिस इज अबाउट एस्ट्रोनॉट बीइंग एन एस्ट्रोनॉट असं म्हज्या घरान एक टेलिस्कोप आसा हांव रात भर जागोन न्हय सगळी स्टार्स मून बी सगळे पळयता त्या खातीर म्हाका एस्ट्रोनॉट जावपा जाय ओके म्हणजे तुका एस्ट्रोनॉमीन आवड आसा हय. म्हणून तुका एस्ट्रोनॉट जावपाक जाय ओके एस्ट्रोनॉट तूं अवश्य जा आमचे सगळे गूड विशेस आसा त्रिशा तुजे कडेन पण एक हांव तुका वेगळें सांगता मातशें एस्ट्रोनॉमी आणि एस्ट्रोनॉट मातशे वेगळे आसा डिफरंट आसा आतां एस्ट्रोनॉमर म्हणजे कोण जो पृथ्वीचेर रावून अंतराळाचो अभ्यास करता ओके आणि एस्ट्रोनॉट म्हणजे कोण जो खरोच अंतराळात वता अंतरिक्षात वता एस्ट्रोनॉटाक एस्ट्रोनॉमी एक्चुअली शिकपाची गरज ना किंवा एस्ट्रोनॉमराक वयर वचून कितें काम करपाची गरज ना हांगाय पृथ्वीचेर तो करूंक शकता दे आर सेपरेट थिंग्स हे लक्षांत दवरात तुका जर एस्ट्रोनॉमीन इंटरेस्ट आसा बरेंच जालें दिस वील बी एन एडेड क्वॉलिफिकेशन फॉर यू त्रिशा ओके एस्ट्रोनॉट इज अ टेक्निकल थिंग वेर एस्ट्रोनॉमी इज अ एकेडमिक थिंग ओके हे जालें आतां तुमी जेन्ना अंतरिक्षात वतात तेन्ना सगळ्यात इम्पॉर्टंट क्वॉलिफिकेशना पेक्षा चड इम्पॉर्टंट तुमची पर्सनॅलिटी खूब स्ट्रेस आसा ओके पर्सनॅलिटी म्हणजे कितें फर्स्ट ऑफ ऑल मूड टेम्परमेंट म्हणटा न्ही जाका तर आपलो स्वभाव आसता स्वभाव कसो आसपाक जाय बरो आसपा जाय. हसमुख आसपाक जाय यू हॅव टू बी व्हेरी एडॅप्टीव यू हॅव टू एडॉप्ट टू ऑल द थिंग्स कित्याक सांगात पळोवया कित्याक तुका स्पेसान तुका डिफरंट कल्चर लोक बी मेळटा एक्झॅक्टली कार्तिकान सारकें सांगलें जेन्ना तुमी स्पेस शटलान वतात इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन जातून आतां कोण आसा आमची कोण आसा सुनीता विलियम्स आसा थंय खंय सगळे लोक कितें गोंयकार आसतले ते सगळे मडगांवकार आसतले ना थंय चायनाचो कोण आसतलो जपानाचो कोण आसतलो चायनान रावले तुमी वचून ना चायनाचे लोक कशे वागतात तुमकां खबर आसा ना तरी स्पेसान वचून तुमकां असलेच लोक मेळटले वेगळे वेगळे तरेचे लोक मेळटले जांचे कडेन तुमी एडजस्ट करून 2-2, 6-6 म्हयने रावचे पडटले आनी तांचे एसिस्टन्सान कोऑपरेशनान काम करचें पडटलें सो सगळ्यान बरो तुमचो मूड आसपाक जाय टेम्परमेंट तुमचो सामको पॉझिटिव्ह आसपाक जाय ओके दुसरें म्हणजे इंग्लिशान एक शब्द आसा क्लॉस्ट्रोफोबिया आयकला तुम्ही कोंकणीन म्हाका खबर ना कितें म्हणटात तो म्हणजे फियर ऑफ स्मॉल प्लेसीस इल्लेशा जाग्यान भितर रावपाक लोकांक भंय दिसता थोड्यांक आयकला तुमी तांकां कितें तरी नर्वस जाता सामकें ओके सामको आबूज जातात ते तशें जावपाक जायना ओके कितें आसा स्पेस शटलांनी स्पेस सगळ्या मिशनांनी जेन्ना वतात तेन्ना इल्ले जाग्यांनी चड लोक काम करतात आनी इतले गच्च पॅक एटमॉस्फियरान 2-3 म्हयने रावपाची तुमकां संवय आसपाक जाय सर सपोज इतलो धाकटो जागो आसा मी व्हडलो शटल कित्याक करना ओके क्रिशाचो प्रश्न बरो आसा ते म्हणटा की शटल धाकटो असल्यार क्लॉस्ट्रोफोबिया जाता व्हडलो शटल केल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व न्ही बट क्रिशा ते तितलें सोंपें ना ओके स्पेसान आमी जे वस्तू व्हरतात एवरी स्क्वेअर मिलीमीटर ऑफ थिंग्स वीच वी टेक टू स्पेस ते व्हरपाक खूब म्हारग पडटात ओके सिंपल एक्झाम्पल तुम्ही विमानान गेले आसतली विमानान 20 किलो कितें तरी बॅगेज अलाउड आसा 20 किलाच्या वयर जर तुमच्या बॅगेजाचें वजन जालें जाल्यार कितें करचें पडटा खूब पयशे दिवचे पडटा डबल ओके सो कितें तरी फ्लाय करप इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह सो शटलान पृथ्वीच्या भायर कितें तरी व्हरप खूब म्हारग पडटा ताका पेलोड म्हणटात आमी सो पेलोड इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह जाता तितलें ल्हान करप इज द टेक्निकल कितें म्हणटा रिक्वायरमेंट ऑफ मिशन्स त्या खातीर क्लॉस्ट्रोफोबिया हे तुमकां हाजे पासून तुमी पयस आसपाक जाय तिसरें म्हणजे एडॅप्टेबिलिटी एडॉप्ट करपाक जाय सगळ्या सिट्युएशनांनी ओके हे पळय कितें करतात स्पेस शटलान न्हिदल्यात ते बाज्ज दिसता कुशें दिसता ना खंयच्याय परिस्थितीन वचून कशेंय जीवन काडपाची तुमची तयारी आसपाक जाय आसा तुमकां कॅम्पाक बी वचपाक आवडटा तुमकां घरा आमकां सुशेग मेळटा आवय बापूय आमकां कॉम्फर्ट दितात पूण जेन्ना तुमी हॉस्टेलान रावतात कॅम्पांनी रावतात लायफ डिफिकल्ट जाता काय ना ओके असले डिफिकल्ट लायफ लिव करपाची तुमकां कॅपेसिटी आसपाक जाय सो दीस इज अनदर रिक्वायरमेंट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट ओके दुसरें मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रेझन्स ऑफ मायंड प्रॉब्लम असल्यार कितें प्रॉब्लम असल्यार यू कॅन सॉल्व करपाक रौनक तूं कितें सांगतालो कितें स्पेसान बी कितें प्रॉब्लम ना ते सारकें कितें करपाक म्हणजे कितें जाला स्पेसान कितें तरी आमी हांगा कितें प्रॉब्लेम जालो इलेक्ट्रिशियन आपयलो प्लंबर आपयलो स्पेसान तुमी फोन करून कोण येतले एलियन्सूच येतले आनी कोण येवचे ओके सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ओके एक सिंपल एक्झाम्पल दिता तुमकां बज ऑल्ड्रिनाचें ओके बज ऑल्ड्रिन म्हणजे कोण सेकंड मॅन ऑन द मून एडविन ऑल्ड्रिन सो अशें म्हणटात की जेन्ना तो चंद्रार देंविल्लो आनी नील आर्मस्ट्रॉंगान तो सगळें काम करून परत एक मॉड्यूल आशिल्लें ईगल मॉड्यूल ते टेक ऑफ करून परत पृथ्वीर येवपा आशिल्लें
तेन्ना कितें जालें ताजो एक सर्किट ब्रेकर म्हणून आशिल्लो एक वायर ती तुटली ओके आनी ती जर सारकी केली ना विदीन सेकंड्स जाल्यार कितें जातलें हे इगल वयर चडचें ना आनी ते चंद्रार उरतले तेन्ना बज ऑल्ड्रिनान कितें केलें आपली तकली वापरली आपले जॅकेटान एक पेन आशिल्लें तें पेन काडलें बकल उडयलें आनी ताजे निबान भितर तें सर्किट सारकें केलें वायर जोडली आनी इगल परत गेले आनी चंद्रा वयले मनीस परत पृथ्वीर पावले ओके पळय हाका म्हणटात कितें प्रेझन्स ऑफ मायंड हे सगळे क्वॉलिटीज आमचे भितर आसा पूण स्पेसाक वचून आमकां कितें काम करपाक जाय ओके स्पेसान वचून कसली कसली वेकन्सी आसतली कसले कसले काम एस्ट्रोनॉट करतले ओके हे आमी पळोवया ओके आतां एस्ट्रोनॉट्स तरेतरेचे काम करतात एक म्हणजे मिशन कमांडर म्हणजे कोण जो सगळे मिशनाचो चार्ज घेता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता फॉर एक्झाम्पल एपोलो 11 चंद्रार वचपी कोण आशिल्लो कमांडर नील आर्मस्ट्रॉंग. नील आर्मस्ट्रॉंग ओके ताका ताजे क्रेडीट मेळ्ळें दुसरें म्हणजे मिशन स्पेशलिस्ट कितें करता मिशनान भितर वचून एक्सपेरिमेंट्स करता स्पेसान वचून एक्सपेरिमेंट्स कित्याक करपाक जाय डिस्कवर करपाक अर्थार ग्रेविटी कंडिशन्स आसा हांगा झिरो ग्रेविटी आसा सो इन वॅक्यूम थोडे एक्सपेरिमेंट बरे जातात जे अर्थार जायना ओके आनी थंय बॅक्टेरिया नासता व्हायरस नासता सो असले कंडिशन्स सो लॉट ऑफ कंडिशन्स आर दे इन स्पेस वीच आर नॉट ऑन अर्थ आनी थोडे एक्सपेरिमेंट थंयच बरे जातात म्हणून हे सगळे मिशन स्पेशलिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करतात ओके हे एक्सपेरिमेंट्स करपा खातीर मेनली आमी स्पेसान वतात न्ही काय आमी थंय भोंवणी मारपाक वतात आमी हॉलिडे टायमपास करूंक वचनात रिसर्चाक वतात सो हे सगळे करपा खातीर आमचे कोण असतात मिशन स्पेशलिस्ट आमी हे सगळे जे आमचे जॉब्स जे आसा स्पेसान वचपाक कितें कितें जॉब्स आसा हे पळयले ओके आनी स्पेसान हे जॉब्स करपा खातीर तुमकां कितें क्वॉलिफिकेशन जाय हें पळोवचें पडटलें न्ही एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हाजे बद्दल खुबशी आनी माहिती तुमकां दिवपाची आसा पूण आतां एक ल्हानसो ब्रेक घेवया परतून एकदा येवकार तुमी पळयतात अंतरिक्ष अप अँड अवे आनी आज आमी हांगा कितें तरी वेगळें करतात मडगांवच्या विद्या विकास अकॅडमीची हांगा भुरगीं आयल्यांत आनी आमी एक करियर गायडन्स करतात ऑन हाऊ टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट की एस्ट्रोनॉटाक हे सगळे जे पोस्ट असतात हे सगळे जॉब्स असतात आनी तांकां क्वॉलिफिकेशनाय कितें कितें लागतली कितें शिकपाक जाय अशें दिसता तुमकां एस्ट्रोनॉट जावपाक जाय जाल्यार कितें दिसता इंजिनियरींग ओके आनी मॅथ्स बरोबर सायन्स बरोबर ओके तुमकां जर एस्ट्रोनॉट जावपाक जाय जाल्यार तुमकां बॅचलर्स डिग्री जाय पडटली तुमकां इंजिनियरींग डिग्री जाय पडटली फिजिकल सायन्सान डिग्री जाय पडटली नाल्यार मॅथमॅटिक्स मॅथ्स आवडटा तुमकां मॅथ्स ओके आवडूंक आतांच लागात बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एस्ट्रोनॉट्स ओके हे सगळे तुमकां जे फिल्ड्स आसा तातूंत एक डिग्री तुमकां आसल्यार पुरो आनी व्हडलें कांय नाका ओके सिंपल डिग्री आसा आनी एक खूब रिक्वायरमेंट सद्या आमचे एस्ट्रोनॉट्स स्पेसान वचपी लोकांचे जाला फॉर द सायन्स ऑफ बायोलॉजी ओके मेडिकल सायन्सीस लायफ सायन्सीस बॉटॅनी हांचे बी सायंटिस्ट सगळे जे डिग्री केल्ले लोक आसात जे मास्टर्स केल्ले लोक आसात हांकां भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी आसा स्पेसान वचपाक सगळ्यान इंट्रस्टिंग जे स्पेसान आज रिसर्च चालू आसा तो कित्याक चालू आसा लायफ इन स्पेस एस्ट्रोबायोलॉजी ओके बायोलॉजी आयकल्या तुमी पण एस्ट्रोबायोलॉजी आसा एस्ट्रोबायोलॉजी म्हणजे कितें अबाउट स्टडीज इन स्पेस अबाउट एलियन्स हे आसात खरे मेळ्ळें तुमकां केन्नाय आमी सोदतात तांकां वचून ओके केन्नाय मेळूं म्हणून आमी रावल्यात न्ही मागीर ते हांगा हाडून आमी तांचे कडेन उलयतले पूण सद्या तरी ते मेळूनात ओके सो तांची स्टडी आमी चालू करतात आनी स्पेस शटलानूय भितर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हांची खूब नीड आसा टू स्टडी हाव लायफ कॅन सर्वायव इन स्पेस ओके हे जालें आनी एक आसा आमच्या एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंगान भितर आमच्या एस्ट्रोनॉट पोस्टान भितर मिशन पायलट्स हे कितें करतात हे ट्रेंड पायलट्स असतात सगळे नील आर्मस्ट्रॉंग कल्पना चावला ही कितलीं आसात न्ही दे वर ऑल पायलट्स इवन राकेश शर्मा बी पायलट आशिल्ले पायलट जावप एक खूब इम्पॉर्टंट क्वॉलिफिकेशन स्पेसान वचपाक